Bible is my love letter, love letter, love letter. Bible is my love letter. God speaks to me. Bible is your love letter, love letter, love letter. Bible is your love letter. God speaks to you. मोगाच्या बहिणी भावानो, ह्या बाळक जेजूच्या फेस्ता दिसा बायबलाचें महत्व तुज्या आनी म्हज्या काळजांत रोमच्या खातीर हो म्हजो नियाळ तुमच्या फुडें दवरता. हेरोदीस लागीं तांणी फाटीं वचनाय म्हणून स्वप्नांत देवान तांकां ताकीद दिल्ल्यान दुसऱ्याच वाटेन ते फाटीं गेले. देवाचें उतर बायबल आमच्या वाटेक दिवो, खंयची वाट दरिजे म्हूण सांगता. बायबलाची वाट धरूंक भियेनाका भयणी आनी भावा. बायबलाची वाट धरतना हेब्रेवांतल्या त्या चिटीन तुमी वाचलें, आमची सगळी अचकत जाणा आसो आमचो श्रेश्ठ याजक आमच्या खातीर थंयसर तो घट उबो रावन आसा, बसून आसा, बापा लागीं तो विनंती करता. मोगाच्या भयणी भावानो, गोंयांत मिसा वेळार वांजेल वाचल्या उपरांत सगळीं गायतात, जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष, जेजू तुजी उतरां मोतीचो उजवाड, जेजू तुजी उतरां ताणेल्यांक उदक. मोगाच्या भयणी भावानो, 4 पॉयंट मात्र तुमच्या हुजीर दवरता ह्या बायबलाच्या म्हत्वा विशयान. पयलें, द कॉन्ट्रास्ट, बायबल कितें आनी हेर सगळें कितें. दुसरें, मुजोत्तू बायबलाचो अणभव. तिसरें, आडखळी कसल्यो येता तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत. चवथें, परिहार आयच्या वाचपांत मेळ्ळा आनी परिहार हांवें आटयल्ल्या आनी नियाळ केल्ल्या प्रमाणे तुमच्या हुजीर दवरता. पयलें, द कॉन्ट्रास्ट, बायबलाची विशिश्टता आनी विभिन्नता. एक मोगाची कादंबरी वाचतना आमकां सगळें विसर पडटा, तातूंत आमी मग्न जाता, थलीन जाता. एक पत्तेदारी कादंबरी वाचतना आमची लोंव उबी जाता. सिंगार सिरिया, रारा रखम्मा आनी तो दिनेश शेट्टी. ओ माय, वॉट ए वंडरफूल मुवी. आनी कालच वाचलें हांवें, नातू नातू ऑफ RRR ग्लोबल अवॉर्ड मेळटा. आनी हांव सगळें जेवंकी विचारता, पूण हे सगळे ऑथर खंय आसात? हे सगळे बरयणार खंय आसात? खंयी पयस आसात, थोडे मेल्यात. हे डॅन्सर, एक्टर ह्या फिल्मांतले परतून पळयतना म्हाका खुशी जाता, बट दीट इज नॉट रियल, जस्ट वर्च्युअल. ते खंयी आनी खंय पयशे करून गेल्यात. पूण बायबल हांव हातीन घेतना, बायबल म्हज्या काळजाक हांव लागयतना, बायबलाचो हांव उमो घेतना, तो बरयणार असो ऑथर तो जिवंत आसा, म्हज्या बगलेक आसा, म्हज्या फुडें आसा. हांव ताका वेंग मारतना बायबलाक, जेजूक वेंग मारता, देवाक वेंग मारता, कित्याक तो जिवंत ऑथर ह्या बायबलाचो. बायबल इज द ओनली बुक which when you read it the author is present. मोगाच्या भयणी भावानो, तर म्हजो बायबलाचो अणभव. 6 वर्सां आदीं हांव धाकटुल्या
कार्मेलीत भुरग्यांचो डिरेक्टर जावन आहलो. मॅट्रीक जावन ते जॉयन जाताले. आनी कोणेंय म्हाका जाणट्या डिरेक्टरान सांगलें, फादर तांकां पयलें बायबलाचो अणभव दी, बायबलाचो मोग खंयचय. आनी देखून हांवें थोडीं स्तोत्रां म्हज्या मोतींत आठोवन तांचे लागीं वांटूंक हांवें प्रयत्न केलें. एक सुरपण तुका बगता ब्रदर, भियेनाका. साम 22 व्हडसो गवळी. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय तें वास. पोखरी तूं इल्लो ब्रदर तर साम 23 जेजू बरो गवळी बऱ्या उदका लागीं तुका व्हरता. आनी जर तर तुका परिक्षेचें भेन दिसता, साम 24 श्रेश्ठ गवळी 22, 23, 24. आनी मोगाच्या भयणी भावा, तुका घरची खंत बगता एके पोटी, मम्मी म्हूण तूं रडटाय राती स्वप्नांत. साम 56. आनी तो देव एका बोतलींत हर एक तुजी दुखां जमोवन दवरता. आनी तुका पिकनिकेक वेताय, उडोवन पडनाका. पयलें साम 91 वास. आनी तुका न्हीद पडना. थोडे फावटी थोड्या ब्रदरांक आयिल्ल्या सुरवेर न्हीद पडना, कोगली घडटात, पोट समना, मम्मीचे पालो मेळना राती. साम 121 तो तुजी जतन करता. तूं भायर येतना, तूं भितर येतना तो तुका पळयत रावता. तो न्हिदना, ताका जेमी येना, सदांच तुका तो राखण करता. साम 121. आनी थोड्या ब्रदरांक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसता. हांव बरो न्ही, हांव सोबीत ना, हांव लांब ना, म्हाका शिकोवंक मेमरी ना. साम 139. मोगाच्या भयणी भावा, तरी थोडे फावटी बायबलाची रूच आमकां उणी जाता. आतां ह्या थोड्या दिसांक जावंक पुरो, पूण उपरांत हो बायबल बोर जाता. हांवें इतलें बायबलाचो अनुभव तांकां वांटलो, तरी म्हाकाच एके फावटी ह्या प्रायर बायबल कितें. आनी आमकां फादरांक आनी ब्रदरांक ब्रेवियरी म्हणलो एक मागण्याचो बूक आसा. थोडे फावटी मस्त बिजी आसतना ह्या ब्रेवियरींत 98% बायबलच, एवरीथींग बायबल इन दॅट ब्रेवियरी. आमचो मागण्याचो बूक. आमी थोडे फावटी तो सोण सोडटा, ताका मानान लेखीन हांव खंयी तो मागण्याचो बूक कोणशान पडला. तर हाका कारणां कसलीं. हांवें पळयले प्रमाणे 4 कारणां. पयलें, धरणीक शेवटाल्लो, धरणीक आपटाल्लो अणभव ना. कळ्ळें, लजेचें पाताक केलें, कोण तुज्या कुटुंबांत मरण पावला, एक कठीण पिडा आयल्या, धरणीक शेवटालाय. त्या दळा द व्हेरी स्पेशल मोमेंट टू गेट टू द बायबल. दावीद राय लजेचें पाताक करून शेवटालो. थंय तावन ताणें गुंडायेतान हांव तुका बोंब मारता येसुम्या, आयक म्हजो ताळो. आनी साम 51 तें दुखेस्त रिपेंटन्स साम ताणें दिमी घालून हात वयर घालून मागलें. पावलू दुसरीच वाट धर नासलो. त्या वेळा जेजून ताका शेवटिलो आनी तो बायबलाची वाट आखेर मनशेर आपुणूच पाळून दुसऱ्यांक शिकोवन जियेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरी आडकळ नेगेटीव चिंताप. शेजाऱ्या विशयान नेगेटीव चिंताप. आमच्याच कुटुंबांत लेट अस बी सिन्सियर, एकल्या दोगा विशयांत नेगेटीव चिंताप. म्हजेच कुडी विशयांत म्हजें फिगर, म्हजें नाक, म्हजी खात ताजे विशयांत नेगेटीव चिंताप. म्हजी तकलेची सकत नेगेटीव चिंताप. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोवीड टायमार हांव एका घरा गेल्लो. थंयसर तो दीस रात ऑनलायन वर्किंग लाखांनी जोडटालो.
बायबला विशयान 2 उतरां सांगतना फादर बायबल आमकां जेवंक दिता गी म्हणालो. वय थोडे फावटी बायबल जेवंक दिना, पूण थोडे फावटी आमकां नॅगेटीव चिंताप. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आमी कितें करचें? दावीद भुरगो आसतना हांव येता फिलिपिना कडेन लढाई करूंक. भाव म्हणाले तूं धाकटुलो चिंटू, गोलियात येदो व्हडलो, हाव कॅन वी हिट हिम? आनी दावीद म्हणालो पॉझिटीव थिंकींग, हाव कॅन आय मिस हिम? आनी एकलो कारगिल लढाया उपरांत तांचे गॅदरींग आहलें, ताजो एक पांय ना एक हात ना. ताजो तो कॅप्टन आयलो आनी तो म्हणलो आय एम प्रावड ऑफ यू, यू लॉस्ट युअर लेग अँड युअर हँड फॉर द सेक ऑफ इंडिया. आमच्या इंडिया गांवा खातीर तुजो एक पांय तुवें सांडलोय, एक हात सांडलोय. आय हॅव नॉट लॉस्ट इट, कॅप्टन म्हणलो, आय हॅव गिफ्टेड इट. मोगाच्या भावा भयणीनो, बायबला विशयान तुजें चिंताप आयदर नेगेटीव ऑर पॉझिटीव. तिसरी आटकळ, आमी चॉयस म्हणल्या एका दर्यांत आसा. चॉयस हियर चॉयस देर. पोर म्हजी बाची म्हणाली, मिकी माम, आय हॅव टेस्टेड 50 कायंड ऑफ पिझ्झाज. पिझ्झा 50 तरांचे. PUC जाली, चॉयसीस आनी घुसपडटात आमची भुरगीं. आनी खंय मॉलाक गेली, चॉयसीस, कितें घेवचें कितें सोडचें. नाका जाल्लें घेवन 3-4 हजारांचें बिल करून येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, वी आर फ्लडेड with the sense pleasure choices. खानाक आयकोवचें, दोळ्यांक दिसचें, जिबेक रुचचें, तातूंत आमी वशीकरण जाता. आनी हो बायबल सुको असो दिसता आमकां. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां तिनी वाचपां आयची सारको चॉयस करूंक शिकयतात. द्वितीनियम चॅप्टर 30 15 to 20. तुजे फुडें आसात 2 वाटो, एक जिविताची वाट आनी एक मरणाची वाट. दृढ निश्चय कर. ती 2 वाटो दिसतना बायबलाची वाट तूं दर्शी जाल्यार तुजेर बेसांव पडटलें. पूण वाटेर मेळिल्ल्या रुचीक दिसच्या देवाक तूं सरपडोवन पुजा करशी जाल्यार तुजेर माल दिसांव, बेसांव आनी माल दिसांव. मेक युअर चॉयस. दुसरें वाचप, हिब्रू 4:12 to 16. देवाचें उतर बळिश्ट आनी जिवे. आमच्या काळजाचे सगळे अत्रेग जाणा आसचो आमचो तूं जेजू तुका हेल्प करूंक रेडी आसा, तर बायबलाची वाट धर. मोगाच्या भाव भयणीनो, एम्माउसाचे शिस दुसरीच वाट धरून धांवताले. जेजू तांकां मेळ्ळो. मोइजेचे तावन सगळ्या प्रोफेता विशयान ताणें तांकां बायबल शिकयलो. जेवणात तांचे दोळे उक्ते जाले आनी जेजू नपयत जालो. तांणी ती वांकडी वाट सोडून शिदा बायबलाच्या वाटेन ते फाटीं गेले. 11चें कारण मोगाच्या भावा भयणी, निमाणें कारण, आमी ल्हान भुरग्यांक ट्युशनाची रूच शिकयता. डान्स, गिटार, इंडियन डान्स आनी खंय कितें जायतें शिकयता. व्हेरी गूड. पूण ल्हान प्रायर्तावन बायबलाची रूच आमी कितली शिकयता जावंक पुरो हो एक निच्यो ह्या फेस्ताचो. ती एक नी स्टोरी बायबल ट्रॅक्स म्हणून तुमकां गुगलान मेळटा, तुमच्या फुडें दवरता. तो एक प्रोटेस्टंट पास्टर भुरग्यांक, त्या भुरगीं 5, 6 आनी 8 वर्सांचो मालगडो चेडो, तांकां सांजेर जेवणा पयलें एक बायबल पॅसेज वाचून तो ह्या ताजी बायल विवरण दिताली. हांवें थोड्या घरांनी पळयलां बायबल वाचतात.
पूण एक बुट्टी दिसल्या बरी तो पॅराग्राफ वाचलो खंयचो खाले कोणाकी गुर्तना पूण बायबल वाचल्या उपरांत प्रत्येक जण नवो करार तांकां विवरण मेळटलें भुरग्यांक. तो दीस आयतारा दीस तांची एक पद्दत एक सवय दनपरां जेवल्या उपरांत इल्ली रेस्ट एक 3 वरांशे 3.5 वरार पुतान आनी बापायन दोगांयनी बायबल करतिल्यो ल्हान ल्हान हँड बिल्स काडून घेवन घरांनी वचून तें वांडचें. त्या आयतारा पुता म्हाका इल्लो ताप येता आज आमी कॅन्सल करया. कॅन्सल करचें डाडा तूं रेस्ट घे हांव तरी वचूं. तुवें इतल्या धाकटुल्यान वेचें प्लीज प्लीज डॅडी. ओके ताका बायबलाची ती आट्टी दिली ट्रॅक्टांची ताणें ती कोटा पोंदा चेपली आनी तो गेलो. घरांनी वचून ताणें वांटली. 11 फाटी येता म्हणटना एक हँड बिल उरलें तर हांवें कोणाक तरी दिजें. पयस एक घर दिसलें ताका थंयसर वयल्या माळयेर दिवो दिसलो. चान्स वारे वा म्हणलो. थंय गेलो दारार बडयलें बेल मारली जाप ना. हटी भुरगो कसो परतून बेल मारली जाप ना. भायर वचून तिडलें दिवो आसा. परतून ताणें बेल मारली लांब बेल मारली. आतां ताका सकल देवची मेटां आयकलीं. सवकास व्हडलें दार उक्तें जालें. एक जाणटी बायल मनीस व्हेरी फीबल वॉट यू वॉन्ट सन्नी म्हणली. मॉम तिका मॉम म्हणटाने आपयलें. जीजस लव्स यू रियली रियली टेक दीस जॉन 3:16. थँक्यू सनी. दार दांपलें भितर गेली. वायलो आनी जेवलो आनी न्हिदलो. दुसऱ्या आयतारा पास्टर बरो आहलो भलायकेन ताजें सर्वीस जाले उपरांत तो म्हणलो एनीबडी टू गीव एनी टेस्टिमनी. ही म्हातारी जाणटी आयली स्टेजीक चडली आनी थंयसर फुडें रावन म्हणली आय वॉज फेड अप विथ लायफ. जिवीत म्हाका नाका आहलें. म्हजो पूत न्यूझिलंडांत म्हजी धूव अमेरिका आनी म्हजो आनी एक पूत ऑस्ट्रेलिया. म्हजो घोव सरला. हांव एकसुरी पयशे आसात पूण वॉट्स द यूज ऑफ लायफ. देखून आय डिसायडेड टू कमीट सुइसायड. आय वेंट अपस्टेर्स. लायट घालो. दोरी पयलेंत बांदून रेडी केल्ली. स्टूलार चडली आनी दोरी म्हज्या गळ्याक घाली. स्टूल निखळयता म्हणटना बेल जाली. खंयची बेल गाय कोण आयला ह्या रात सांजेर. थोड्या वेळान परतून बेल जाली आनी परतून लांब बेल. अरे सायबा कोण ताका धाडटा म्हूण हांव सकयल आयली. सकयल येतना एक माणकुलो नेणटुलो गुळगुळीत सोबीत भुरगो. मॉम जीजस लव्स यू रियली रियली म्हणलो. आनी जॉन 3:16 God so loved the world that he gave his only son that you may not perish but you may live. हांव वयर गेली. दोरी कातरली. पयल्या फावटी वर्सां उपरांत बायबल उक्तकर हांवें वाचलो आनी तो भुरगो देव ताका भरपूर आशिर्वादां दिवन दी. पास्टराक कळ्ळें आपलो सुपूत म्हणून ताणें ताका आपयलें. पद्देवन तो स्टेज सोडलो. त्या म्हातारेन ह्या भुरग्याक फुटलून धरलो आनी सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. मोगाच्या भयणी भावानो खंय हांव आसा जाल्यार थंयसर हांवें भुरग्यांक हें कंतार शिकयलां. आय इनवायट यू आय रिक्वेस्ट यू टू टीच दॅट सॉंग टू युअर चिल्ड्रन आनी तांकां बायबलाचो मोग बगून दी म्हूण. इट्स नॉट लाँग.
Bible is my love letter, love letter, love letter. Bible is my love letter. God speaks to me. Bible is your love letter, love letter, love letter. Bible is your love letter. God speaks to you. Amen.